आणि या स्वतंत्र भारत देशात बाबासाहेबान या देशात घटना दिली. घटना समितीचेर बरेच लोक असले, हांव ताजो संपूर्ण डिटेल घेयना. ह्या समितीचेर घटनेचेर अनेक लोक काम करताले, ते लोक कितें करताले, कितें कोण गेले, कितले लोक उरले, आणि त्याच्या उपरांत ही सगळी जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचेर येयली. आणि ही सगळी बाबासाहेबांच्या आंबेडकर घटना येयल्या उपरांत बाबासाहेबांनी या देशाक घटना दिली. आता या देशाच्या घटनेत समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय अशें या देशाचेर स्पष्टपणे मेन्शन केलां. सगळ्यांक समता आसपाक जाय, स्वातंत्र्य आसपाक जाय उलोवपाक, आणि या देशात कायदो सुद्धा सगळ्यांक सारकोच आसपाक जाय. मग भारत देशाचो तो राष्ट्रपती आसो, भारत देशाचो पंतप्रधान आसो, नाल्यार देशाचो मुख्यमंत्री आसो, सगळ्यांक अधिकार हो सारको आसपाक जाय अशें स्पष्टपणे या देशाच्या घटनेन मेन्शन केलां. या देशाची जर घटना गेल्या 26 दिले उपरांत इतली वर्साचेर टिकाण कित्याक आसा, जाल्यार ही देशाची घटना भारत देशाच्या लोकांनी सांबाळून दवरल्या. पण दुर्दैव इतलेच आसा, आज भारत देशाचेर काही राजकारणी लोक, सत्ताधारी पक्ष या देशाची घटना बदलपाचे काम चालू करतात. अरे आज देशाची घटना ही एखाद्या तुमच्या राजकारणाच्या बापायन, तुमच्या सत्ताधारी लोकांच्या बापायन बरोवंक ना. ही देशाची घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बरयला. ताचे कारण अशें असले, कारण हांगर बाबासाहेबान मनुवादाची विचारसरणी पळयलेली. आमकां जेंच्यांनी ह्या दलित समाजाक आणि संपूर्ण भारतातल्या बहुजन समाजाक एका परिस्थिती शिक्षणा पासून वंचित दवरले. ह्या समाजान आमच्याकडे आमच्या लंगडी बांधली, आमच्या गळ्यात मडके घातले. ही परिस्थिती ज्या मनुवादांनी उभी केली, ती परिस्थिती बदलपाचे काम बाबासाहेबाकडे जे हाल अपेष्टा चेष्टा भोगपाची पडले, बाबासाहेबान हे सगळे भोगले. आणि म्हणून जे बाबासाहेबान अमेरिकेत शिक्षण घेतले, ते शिक्षण घेऊन येता असताना सुद्धा बाबासाहेबांच्या बऱ्या पद्धतीने स्वागत झाले ना, तरी सुद्धा बाबासाहेबाक जातीयतेचो कलंक लायलो गेलो. आणि म्हणून ही देश समृद्ध कसो आसचो, हो देश एकाष्टी कसो असतो, हो देशातली सगळी जनता एका साच्यात कशी दवरली वचची हाचो तंतोतंत अभ्यास करून हाची संपूर्ण जाणीव बाबासाहेबाक आसली. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी देशात बहुजन समाजाच्या विकासा खातीर, बहुजन समाजाच्या संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रगती खातीर या देशाची जी संविधान दिली, या संविधानान फार मोठी जबाबदारी आमच्या भारत देशाच्या जनतेची आसा. आम्ही हे सांबाळपाक जाय. जे लोक येतात त्यांचे स्पष्टपणे माझे आज आव्हान आसा. या दिसाक मनुवादी लोक आज देशात सत्तेचेर आसात. मनुवादी लोक या देशाची सत्ता हातान धरून आसात. ते म्हणतात ही देशाची घटना बदलपाक जाय. माझो सवाल, माझो प्रश्न या मनुवाद्यांक आसा, देशाची घटना जर तुमकां बदलपाक जाय जाल्यार तुम्ही फाल्यां तुमच्याकडे खंयची घटना आसा, तुमच्याकडे खंयची घटना बरयलेली आसा, तिचे सविस्तर चर्चा फाल्यां सुरू करा. तुमची सगळी घटना फाल्यां ओपन करा. तुमची घटना कितें सांगता ही भारत देशाच्या लोकांच्या फुड्यान तुम्ही सविस्तर चर्चा घाला. अरे जाऊन त्याचेर चर्चा, आणि बाबासाहेबांच्या संविधानाचेर चर्चा जावली. आम्ही आसा तुमचेर चर्चा करपाक. फक्त घटना बदलपाक जाय, घटना बदलपाक जाय म्हणून असे एक पिल्लू सोडू नका. हे पिल्लू जे तुम्ही सोडल्यात, हे पिल्लू सारखे न्हू. ही पिल्लू तुमका मारक पडटले. आणि म्हणून देशाच्या संविधानाक हात लावपाचो विचार, देशाच्या संविधानाक हात लावपाचो जरी शब्द विचार केलो जाल्यार तुमची जिबली काचून उडयल्याशिवाय बाबासाहेबांच्या विचारसरणीचे लोक गप्प बसना, उघड्याच दवरात. आणि म्हणून आज भारत देशाच्या सगळ्या लोकांची एक नैतिक जबाबदारी असा की भारत देशाची घटना सांभाळून दवरून तुमचे आमचे सगळे बहुजन समाजाचे अधिकार, तुमचे आमचे सगळे जो अधिकार हा तो आम्ही साबूत दवरपाक जाय. देशाची घटना जर रवांक ना जाल्यार तुम्ही आम्ही हांगर रावचे ना हाची सगळ्यांनी जाणून दवरपाची आजच्या दिनाच्या संपूर्ण गोमंतकीय जनतेला या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि म्हजी दोन उतरां हांगारच काबार करता. तर आज संविधान दिन, आणि संविधान दिन याच्या वतीने हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. संविधान हे इतलें आमच्या जिवनात कशें म्हत्व आसा हे आयज आमी समजून घेवपाची गरज आसा. आयज आमकां दिसता की आमी स्वतंत्र आसा, पण म्हाका तरी विचार करतना अशें दिसता की आमी स्वतंत्र ना. आज सुद्दां आमी परतंत्र्यान आसा. जर आमी स्वतंत्र आसले जाल्यार आमकां बहुजन समाजाक
या आमच्या हक्का खातीर अधिकारां खातीर संघर्श करचो पडटलो नासलो. आयज आमी पळयता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे मोडले वयता. तर अशें कित्याक करता? जर तर आमी स्वतंत्र आसा तर जो घटनाकार ज्याने आमकां भारत देशाक स्वतंत्र दिले, अधिकार दिले, त्याच महामानवाचे पुतळे जेन्ना मोडूंक वयता तेन्ना अशें दिसता की आमी स्वतंत्र ना. आमकां ह्या संविधानाचो मूल्य कितें आसा आनी ह्या संविधानान आमकां कितें दिलें हें आमकां बहुजन समाजाक समजून घेवपाची गरज आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार बहुजन समाजान जातीपाची धर्म वेवस्था सगळ्यो बाजूक दवरून आमकां संविधानाचें रक्षण करपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसा सुप्रीम कोर्टाचे गवई सरांचे जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे जजाचे जेन्ना चप्पल मारले वयता ते अशें कित्याक घडटा? जर आमच्या समाजान स्वतंत्रता आसा आनी जर आमचें संविधान इतलें ताकदवान आसा जाल्यार अश्यो गोश्टी सुद्दां भारत देशान जेन्ना घडटा तेन्ना आमकां पब्लिकेचो मनान विचार येता की जर सुप्रीम कोर्टाच्या जजाचेर अपमान करूंक शकता तर मगे भारत देशाच्या जनतेचें कितें? त्याच्या खातीर आमकां सगळ्या बहुजन समाजाक एकत्रीत येवचें पडटलें आनी ह्या संविधानाच्या रक्षणा खातीर आमकां आंदोलनां करची पडटलीं. आमी पळयता शेतकरी आंदोलन करता पूण गव्हर्मेंटाचेर कांयच दिना. आमी पळयता ईव्हीएमा खातीर हांगासर इतलें आंदोलन, वामन मिश्रे साहेब इतलें आंदोलनां करता पूण तेजेरूय कांय प्रतिक्रिया येयना. ही लोकशाही आसा काय हुकुमशाही आसा हेचो आमकां विचार करचो पडटा. आज भारतीय संविधान खऱ्या अर्थान भारतीय संविधान आसा हो प्रश्न म्हाका पडटा. हांव सांगता तुम्ही सगळें संविधान वाचपाची गरज ना. ही एक पेज दिलेली आसा, हाका इंग्लिशीन प्रिएम्बल म्हणटा, एक प्रस्ताविका म्हणटा. ह्या प्रस्ताविकाचे 4 मुद्दे आसा. कारण एक आमी मानून घेतला वी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आमी प्रजासत्ताक लोक, आमी प्रजासत्ताक हो देश. ही सत्ता लोकांची, न्हू फक्त मंत्र्याची, न्हू अध्यक्षाची, न्हू प्रेसिडेंटीची, न्हू व्हायस प्रेसिडेंटीची, न्हू स्पीकराची, एक पॉलिटिशियनाची न्हू, एक्झिक्युटिव्हची न्हू, लेजिस्लेचर न्हू. ही सत्ता लोकांची. पण आज सत्ता कितें आसा? आज सिच्युएशन कितें आसा? एक बनाना म्हणून रिपब्लीक आसा, एक कंट्री आसा ते नांवूच बनाना आनी बनाना रिपब्लीक कित्याक सांगता? आयज ही लोकप्रधान जी शक्ती जी आसा, प्रजासत्ताक जी आसा, आयज कितें जाला? दुर्दैवान ही बनाना रिपब्लीक जाल्लेली आसा. आनी हेका कारणीभूत कोण? हेका कारणीभूत वी द पीपल. हे पयलो शब्द येता कॉन्स्टिट्युशनान, वी द पीपल. आमी लोक कारणीभूत. कारण आमकां आमचेच पडलेले आसा. आमकां समाजाचें पडोना, आमकां वाठाराचें पडोना, आमकां आमच्या खेड्याचें पडोना, आमच्या शहराचें पडोना, आमकां देशाचें पडोना. हांव म्हाजी बायल आनी म्हाजी भुरगीं, हांव म्हाज्या पुरतें एक हें करता, सर्कल घालता, एक सेफ्टी वॉल घालता आनी हांव म्हाज्या पुरतो मर्याद आसा. त्या समाजान कितें चल्लां, कोण आत्महत्या, कित्याक आत्महत्या करता, हे कोण पळयना. हायली क्वॉलिफायड आणि ओनली क्वॉलिफायड त्या टायमाचे एक मनीस जावन असले आणि तेजे इतले शिक्षण घेणारो ह्या देशानच न्हू तर जगाचेर कोण नासलो. आणि तेका लागून भारतान ही तेंचीच निवड जावपाची ही थरलेली आणि त्या प्रमाणे तेंची निवड जाली. आणि त्यांच्यानी हे संविधान बरोवच्या पयलीं जवळ जवळ 60 देशांचे संविधानाचो अभ्यास केल्लो आणि त्या 60 देशाच्या संविधानाच्या अभ्यासान आमकां एक सुटसुटीत आणि एक सारखे म्हणटा ते आमकां एक देशाक एक सुजलाम सुफलाम करणारे संविधान बाबासाहेबांनी आमकां दिले. आणि त्या संविधानाची आयज ह्या 26 नोव्हेंबराक ते संविधान सुपूर्त केले गेले राष्ट्रपतीक. आणि तेका लागून आयज आमी हो संविधान दीस मनयता. आणि हांव सगळ्यांक हांव मुद्दम विनंती करता आमचे एन शिवदास सर यांच्यानी आपली हांगासर 2 उतरां मांडची.